Headlines brought to you by Panchamrita. अमेरिका, इस्रायल, इराण गॅराच्या फाटभुंयेर एलपीजी शॉर्टेज देशभर मेट्रो सिटींनी कांय रेस्टॉरंटां बंद. सरकारी सुत्रां सांगतात एलपीजी उत्पादन वाडयलां 10%. सभाघरांत सरकारा आड निदर्शनां करप्यांक हांवें फक्त पास दिल्ले, मात निदर्शनां विशयी म्हायती नाशिल्ली. नैतीक जबाबदारी घेता आमदार विजयान मागली बिनशर्त माफी. DSSY आनी गृह आधार येवजणांचो लाव घेवपी लोकांकडच्यान करचे नात रिकव्हरी. परत करता अभ्यास, मागीर रिकव्हरीचेर निर्णय. सरकाराची जाप. पर्यावरणीय दाखलो घेवचो पडटा म्हणून सरकार मिराबाग आनी सांगे सारकिले शिपणावळ प्रकल्प दाखयता बारीक. हो एन्व्हायरमेंटल फ्रॉड, आमदार विजयाचो आरोप. ड्राफ्ट CZMP 2019 प्लानांतल्या पोर्ट लिमिटाचो गोंयकारांक जातलो त्रास. न्हंयांचें नॅशनलायझेशन नाका. विरोधकांची लक्षवेधी. मुख्यमंत्री म्हणटा कोळसो हाताळणी वाडची ना. आनी पणजे महानगरपालिकेची बुधवारा वेंचणूक. 30 प्रभागांतल्यान एकूण 70 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणांत. मंत्री बाबूश मोन्सेराता खातीर प्रतिश्ठेची लढाय. बाबुशाक उडोवपाक उत्पैलूय सज्ज.